नमस्कार, पोळ्या प्रुडंट खबरो। सीझेडएमपी प्लानाचो मुळासावन नव्यान चल्ला वावर, कोणाचो भय बाळगुचे ना। वेळ पडल्यार एनजीटी कडेन मुजत वाडून मागतले। मंत्री काब्रालान केले स्पष्ट। आमदारांचो बोवाळ। पुलीस ड्रग्स माफिया नेक्ससाचेर बोवाळ। पुलिसांक मेन सप्लायर मेळनात, धरिल्ले सुट्टात। केशी सारक्यो जायनात। महापालिकेक कांपालार दिसता ते पुलिसांक दिसना। मुख्यमंत्री म्हणटा कोणाकूच सोडचे ना। कर्नाटकान काँग्रेस प्रणीत जनता दल निर्दळी सरकार कोसळ्ळे। मुख्यमंत्री कुमारस्वामी विश्वासमत थाराव 105 आड 99 मतांनी हरलो। बीजेपीचो सरकार करपाची तयारी। गोवा मायल्साचेर सरकार टॅक्सीवाल्यांची बसका। गोवा मायल्साक विरोध करपी टॅक्सीवाल्यांकडच्यान सरकारान मागले पर्याय, मात पारदर्शकतेक पर्याय ना। सरकारान केले स्पष्ट। आनी चोरांच्यो टोळयो वता वता थंय देवळां फोडटात। पावसान चड, विधानसभेन हुस्को। मुख्यमंत्री म्हणटा रातचे राउंड मारपाचे। पुलिसांक निर्देश। राणे म्हणटा फंडपेट्यो रित्यो दवरच्यो। ड्राफ्ट सीझेडएमपी वेली प्रेझेंटेशनां जाळवणदाराच्या सल्ला मसलतीक। खाजन जमनीसावन पारंपारीक नुस्तेमारा मेरेन सगळ्यांचो विचार जातलो। गोंयकारांचे हित पळोवन प्लान जातलो। वावर मुळासान नव्यान चल्ला। मंत्री काब्रालाची जाप। सरकार कोणाक भिना। एनजीटीची मुजत 30 ऑगस्टाक सोंपता। वेळ पडल्यार खंय वाडून घेतले। सीझेडएमपी सुनावण्यांनी मंत्री लोकांचेर दबाव हाडूंक वता म्हूण विधानसभेन आवाज। मुख्यमंत्री म्हणटा विरोधक करपी ठराविक लोकूच। आता म्हजो रोल एज एनवायरमेंट मिनिस्टर कितें आशिल्लो स्पीकर सर, की आमचे कडेन सारको बेस मॅप ना। हांवें लोकांक प्रॉमिस केल्लें जी बेस मॅप लोकां कडेन तालुका वायज रेप्रेजेंटेशन घेवन कितें डिफिकल्टी आसा तेणी आमी मागीर पंचायतीक परतून वचपाचें जे आमी हवेस घेतला की एवरी पंचायत एवरी म्युनिसिपालिटी हांव काय वचूंक शकना कितें 160 पावता म्हणल्यार आनी 2 वर्सां वयतलीं। सो आमी टीम केल्ली आसा, पूण तालुका जेन्ना जेन्ना आसा म्हाकाय अंडरस्टँड जावपाक जाय की कितें प्रॉब्लम आसा लोकांचे, ताका लागून हांवें ही प्रेझेंटेशनां केल्ली आसा। ड्राफ्ट सीझेडएमपी प्लानाचेर लोकांच्यो सुचोवण्यो हरकती आयकूंक तालुक्यांनी जनसुनावण्यो दवरल्यात। मात एनजीओ आनी एक्टिविस्ट आडमेळी हाडटात म्हूण पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल म्हणटा। हेच एनजीओ खंय शेकांचो इश्यू काडून खंडणी मागतात। हेच थोडे एनजीओ स्पीकर सर, एक सायडीक एक एनजीओ सगळ्याक भोंवता आनी खंय तरी कंप्लेन करता, आनी मागीर जेन्ना आमचे गोंयकार भाव जे शेकां घालता प्रायवेट तेजेर कंप्लेन करता आनी मागीर एक्सटेंशन चालू करता। ह्यो गोश्टी जाल्ल्यो आसा आनी ह्यो गोश्टी काबार करपाक जाय स्पीकर सर। जाल्यार हो गव्हर्मेंटान हे गव्हर्मेंटान ते काबार करून पडटा स्पीकर सर। ह्या प्लानाक लागून लोक खंय आबूज जाल्यात। आमी सांगता सारखे नाच, आनी जेन्ना नाच तेच तुम्ही परत हाडून आयकता लोक आनी वाजवता, मागीर तूं म्हणटा एनजीओज येता। Is a task where you are trying to protect something which is unprotectable. A task where you are trying to present before the people which is something which is not presentable. When this plan was prepared, I think local MLA or their representative were never considered. आमकां लेटरान ऑफिशियल दिल्ले आहा की प्लॅन रॉंग म्हणून। हो प्लॅन तुम्ही रिफरल म्हणून कित्याक दाखयता? कोण आबूज जावचो ना हें पळोवन सगळें? हो प्लॅन तूं घेवन गेलो की लोक ते सारके आबूज जाता। लोक म्हणटा कितें हो प्लॅन घेवन आयला अशें एक फिलींग जाता। यू हॅव टू टेल देम that this plan is withdrawn. If you make a statement today, this plan is withdrawn, and we will ask the agency to prepare the plan taking into consideration all the aspirations of people of Goa. The environment department under me, Speaker sir, has taken a decision to prepare a base plan for the entire state of Goa. This plan, with your permission, this is one village plan, Speaker sir. What we are making now, one village plan, and this is the entire Goa plan, Speaker sir. Now, if I don't make this and give the base plan, who will make, Speaker sir? My only fear, Speaker sir, is that if we don't do by 30th August, whatever as fast as possible, then NGT might say that the plan given by NCSM is final. Then we have to go in the Supreme Court and challenge it. And now we have a lot of all these plans which we are preparing to show NGT. We will dump all this, say we are doing this. So give us more time, we will come back to you. That we will do. But I'm just telling you, boy, आमका कोणाकडे भय ना. आम्ही करतलेच, म्हाका कोणाकडे भय दिसना. I will also go to NGT if required, but we will show what we are doing, but we have to show something. 8 कडेन म्हाका दिसता व्यवस्थीत रित्या जर लोकांक समजपाक दिलें, पयलीं कितें तें कळपाक जर दिलें आसत
परत जाय जाल्यार तेज्या डिपार्टमेंटाक धाडून ते घेवपाक लावे. बट जे ते आडोवपाक येता पळय न्ही त्या लोकांक पयलीं निदर्शनां सायडीक करा. जांकां पयलीं पळोवपाक जाय तांच्यांनी पळोवनी आपली सजेशन्स दिवनी ताची गरज आसा. लोक थंय जे विरोध करपाक येतात ते न्ही विशिश्ट लोक आसात थंय येवन विरोध करतात. लोकल लोकांक थंयसर ते वयर येवन पळोवन आपली सजेशन्स दिल्ली जाय आसली. आपानूय फोण्ण मारले. प्लानावेल्या बसकांनी खंय मंत्र्यान वचपाची गरज ना. आनी 10 तालुक्यांनी आतां मिनिस्टर येवपाक लागला. मिनिस्टर येवप म्हणल्यार पयले सुवातेर इट इज डायरेक्ट इंटिमिडेशन टू द पीपल. म्हणजे लोकांनी आनी आवाज वयर काडपाचो ना. कित्याक हांव आसा न्हू व्हडलो पुलीसमॅन. तुमी थंय चूप बसपाचें. हें सगळें हाजेर एक सिद्ध जाता की गायेन हें परतें तें लाटपाचें आसा गोंयचेर. ड्राफ्ट CZMP प्लानाचेर लोकांच्यो सुचोवण्यो हरकती घेवंक 10 तालुक्यांनी जनसुनावणी दवरल्यात. पेडणे आनी काणकोणा मोठो बोवाळ जालो. फुडली सुनावणी 26 जुलयाक दिवचले वाठारांतल्यो सर्वणां जाटये कॉलेजी लागसार जाटये जिमखानार दवरल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पुलीस ड्रग्स माफिया नेक्ससाचो बोवाळ. गोंयांत ड्रग्स पिकता काय कितें? धरिल्ले ड्रग्स पुलीस कशे ना करतात? तेच ड्रग्स परत मार्केटांत पावतात काय कितें? ड्रग्साचे मेन सप्लायर केन्नाच मेळनात. विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीचो प्रश्नांचो फार. ड्रग्स केशी वर्साक 200, निकाल 15-20चोच. महापालिकेक कांपाल झोपडपट्टेन ड्रग्स पॅन कार्डाय मेळटात. ताचेर केशी जायनात. पुलीस घुसपल्यात बाबुशाचो आरोप. मुख्यमंत्री म्हणटा आतां धरिल्ले ड्रग्साचो दर 6 म्हयन्यांनी विलो लायतले. कोणाकूच सोडचे ना. Is any drug grown in Goa? फाटल्या दिसांनी एकूच केस कितें तरी गांजा लायता अशी म्हणून रजिस्टर्ड जाल्ली इन ग्रीन हाऊस खंय तरी म्हाका दिसता समवेर इन फ्लॅटाच्या भितरूच खंय तरी. त्याच्या पलीकडे ना. गोंयकार भुरगे धरल्या पळय चीफ मिनिस्टर अंडरस्टूड दॅट पॉयंट दॅट दे आर ऑफ द एज ग्रुप ऑफ भुरगे ते सारके. ते चडशे हे सुद्दां आसतले कितें ते ड्रॉप आउट सुद्दां आसतले. म्हणजे ते व्हडलेशे शिकूना आवय बापायचे कदाचित तांचे आवय बापायक मागीर कळटलें जेन्ना ताका धरतात जेन्ना पेरंट्स वील कम टू नो. तांकां सप्लाय कोण करता हे हाजेर पुलीस इन्क्वायरी कित्याक वाय दे डोंट गो इन टू द डीप दीस ऑफ दॅट. ताका सगळ्या पद्दतीन इन्व्हेस्टिगेट केलो वता की मेन मनीस कोण तो सोदपा खातीर. बट अजून पर्यंत म्हणजे मोठो सप्लायर खूब मोठे ड्रग्स हाडून हांगा दितात. मेनली गांजा चरस हेच ड्रग्स जे आसा हे दोनूय ड्रग्स मेनली मेळटा. म्हणजे जेणे करून तशें म्हटल्यार आमी सायडींतल्या खंयच्या स्टेटींतल्यान नियर बाय स्टेटींतल्यान कोण तरी अशें बारीक क्वॉन्टिटी हाडून ही ती विकतात. बट ताच्या खातीर ताच्या कडेन व्हडलो रिसोर्सीस बाबा खूब मोठो सप्लायर कोण तरी हो अजुनूय आयडेंटिफाय जावंक ना. अँटी नार्कोटीक सेल जितक्या ह्या लोकांक सगळ्यांक धरलेले आसा ताच्या कडल्यान इन्व्हेस्टिगेशन फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन ही चालू आसा. होम डिपार्टमेंट तितके सिरियस आसा ह्या विशयाचेर. सगळो सीज केल्लो ड्रग जो आसा हो इन्सिनेटरान घालून डिस्पोज केलो वता. त्या बद्दल चिंता करूं नाका. तुमी म्हटला त्या प्रमाणे आमी ते बेगीन डिस्ट्रॉय करपाचें हांव ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिता. घेतल्या उपरांत एक 6 म्हयन्यांनी डिस्ट्रॉय करप घेतात. हांकां ड्रग्स इतले क्वॉन्टिटीन तुमी दवरलेले आहा तुमी तेंचेर केस रजिस्टर करना. सो वॉट इज द सिरियसनेस ऑफ युअर ड्रग्स? एक्चुअली 380 ग्राम्स ही ते क्वॉन्टिटी मेळ्ळी आनी ते एनक्रोचमेंट काडल्या उपरांत पायपांनी मेळ्ळी. आनी तरी सुद्दां म्हणजे ते 2-3 जाण जे थंयसर आशिल्ले पळय न्ही फक्त ते पळून गेले. चीफ आय जस्ट फॉर गेट युअर इन्फॉर्मेशन कोण पळोवन वचोंक ना. आय एम मेकिंग डायरेक्ट एलिगेशन तुमचे पुलीस सारखे हँड इन ग्लव्स आहात तेंकडे. बिकॉज आयदर यू टेक द सायड ऑफ द पुलीस or you tell that police are inefficient. So either one, you cannot take both sides. And it is not this quantity of drugs. Small children are dealing with drugs. You know what else was found from them? PAN card was found from them. As registered, they were supposed to buy one flat for 40 lakhs rupees. They don't have even a house there. But PAN card, everything registration. Drugs फकत एक कोडे मेळ्ळे म्हूण रोयलोले. What about drugs that have been caught in a laboratory in Goa? He has not made a mention of those drugs. तो खंयची लॅबोरेटरी म्हणटा पळय न्ही तेणी सांगची कदाचित ते लॅबोरेटरीचे रजिस्ट्रेशन ना. हांव परत सांगता. Come on the papers and it was caught पेपराचेर येयल्लें. हांव न्ही आय एम टॉकिंग ऑन द पेपर्स न्यूजपेपराचेर. न्यूजपेपराचेर जायत्यो गजाली येतल्यो. पळय तशें आसत जाल्यार तूं लॅबोरेटरी खंयची ती इन्फॉर्म कर. खबर आसपाक आतां आमदारान सांगिल्लें पुलीस नासतना कांय जायना म्हूण. इट इज व्हेरी क्लियर पुलीस नो अँड पुलीस हॅव एन इन्फॉर्मेशन. पुलिसांक इन्फॉर्मेशन आसता बट पुलीस कांय कोन्नाय. हेजेर लक्ष जावपा जाय. Bring these fellows into book. You catch one fellow, एकल्या दोन भितर उडयलो जाल्यार एकल्या दोन सस्पेंड केलो सगळे भितले. अजून कोणाचेर डावट आसत जाल्यार तेजेय नांव कॉन्फिडेन्शियल दी म्हाका. हांव सांगता कोणाकूच सोडिना. आमच्या डिपार्टमेंटा कडल्यान जर कितें चूक जाता आसत जाल्यारूय कोणाकूच सोडिना. हांव सांगता. ड्रग्स नेक्ससाचेर आपानय फोग काडलो. आतां थंय जर पॅकेटां मेळपाक लागलीं ड्रग्साची जाल्यार जबाबदार कोण?
जबाबदार हेच लोक हे इतली वर्सां तांकां पळय परत परत थंय रावपाक दिता हेंचो तो नॅक्सस आसा आनी हे हांव म्हणना हे लोक रावता तेच हें करता म्हणून आख्खें गोंयचें नांव इतलें पिड्ड्यार जालां की गोवा इज बिकम अ हब फॉर ड्रग ट्रेडिंग. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कर्नाटकान काँग्रेस जेडीयू प्रणीत सरकार कोसळ्ळे. मुख्यमंत्री कुमारस्वामी विश्वासमत थाराव 99-105 मतांनी हरलो. 3 दिसाचे चर्चे उपरांत निमाणें मतदान घेतले एकदाचे. बंड करून आमदारकीचो राजिनामो दिल्ले काँग्रेसीचे चडशे आमदार विधानसभेन विश्वासमत थारावा वेळार मतदानाक गैरहजर रावले. आतां थंयूय बीजेपी सरकार करपाची तयारी करता. गोवा मायल्साचेर सरकार आनी टॅक्सीवाल्यांची बसका मंगळाराक कसलोच निर्णय नासतना गुठलायली. टॅक्सीवाल्यांक तांचे पर्याय घेवन परत शुक्रारा आपयल्यात म्हूण मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केला. मंगळारा टॅक्सीवाले, मुख्यमंत्री आनी कळंगूटचो मध्यस्थ आमदार मायकल लोबोची बसका जाली. ते बसकेक गोवा मायल्साकूय आपयतले म्हूण मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केला. कितें जालें तरी पारदर्शकतेक पर्याय ना हेवूय सरकारान टॅक्सीवाल्यांक सांगला. त्यांचे सगळे प्रॉब्लेम आयकून घेतले. परत एकदा शॉर्टलिस्टेड केल्या. हांवें ताका सांगलां की परत एकदा फ्रायडे बसोया. फ्रायडे गोवा मायल्साकूय हांव आपयता. अक्रॉस द टेबल बसून डिस्कशन करुया. त्यांचे प्रॉब्लेम्स जर ते सॉल्व करूंक शकता आसत जाल्यार आमी कितें तरी कन्क्लुजनाचेर येवया. टायमींग सद्याचे गोवा मायल्स चालू आसा पयलीं आमी कंटिन्यू चालू दवरता. तांकां सांगलां की झगडी करूं नाका. एटलिस्ट इज द नेक्स्ट ऑप्शन. If they do not want Goa miles, what is the next option? So what they are suggesting? So that is why next Friday is the meeting. तांकां सांगला तुम्ही आयज जे कितें आमी डिस्कस केलां तें बरोवया हाडात. तुम्ही जो तर म्हणटा गोवा मायल्स नाका जाल्यार what are you proposing? Alternative. What about the meter system? Meter is 100% there because there is an order to that effect. Plus government is also very keen on putting up meters. नळाक खोदूळ उदक येता. बार्देसान पयलींच उदक सारकें येना आनी येता तेवूय खोदूळ म्हूण पर्वरे साळगांवच्या आमदारांनी इशू केलो. जयेश उदक खोदूळ आयले काय टाकयो धुवप चल्ला म्हूण सांगताले. कितल्यो तेंप टाकयो धुवप चलतले काय म्हूण ताचो तोमणो. PWD मंत्र्यान थातूर मातूर जाप दिल्ल्यान आमदार सातिस्वेत जाले ना आनी आदलो PWD मंत्री सुदीन उदकाची टर्बिडिटी वाडल्या म्हूण जाप दिली आनी निमाणे कितें तरी उपाय काडुया म्हूण सांगून मुख्यमंत्र्यान शुन्य काळाचो विशय बंद केलो. Fear and anxiety in the minds of the people residing in Pororim constituency on the muddy and dirty colored water being received through taps in the houses. The instance has been brought to the PWD water division but in vain. There is a fear that this may lead to serious health hazard. The steps government proposes to take on priority. Speaker sir, आता question झालो सेंटिग्रेस constituency regarding water problems. आता पावस सुरू जालो अजून पर्यंत उदकाचो प्रॉब्लेम पर्वरीच्या भागांत खुबशे हातून आसा. लास्ट 15 दीस हावसिंग बोर्ड सारकेले एरिया इज सफरींग. डिपार्टमेंट म्हणटा कितें तरी ओपा काय खंय तरी प्रॉब्लेम जाला, अस्नोड्या प्रॉब्लेम जाला, उदक त्या खातीर मातयेचें येता म्हणून. स्पीकर सर, हे मातयेच्या उदकान वेक्टर बोर्न डिजीजीस कितें हेल्थ हॅझार्ड जावपाचे आसात. एक उदकाची बाटली तुज्या ऑफिसानूय सकाळीं फुडें धाडल्या हांवें विथ द कलर्ड वॉटर विच हॅज बीन रिसीव्ड थ्रू द टॅप्स. आय वॉन्ट इमिजिएट एक्शन ऑन दीस स्पीकर सर एंड द सोर्स. नोडा प्लांटाचेर कितलेंय करीत जाल्यार तितूंतल्यान जेन्ना हेवी रेन पडटा तेन्ना खोदूळ उदक पायपलायनीन पास जाता. तेन्ना आमी प्रिकॉशन घेतले फुडल्या सिजनाक रेनी सिजनाक अशी खोदूळ उदक येवपा येना. स्पीकर सर, आय बॅक टू डिफर इन दीस ओपिनियन. अस्नोडेच्यान जें उदक येता तें थिवी येता, आल्दोना येता, सालिगांव येता, पर्वरी येता. कंप्लेन हॅज बीन फ्रॉम पर्वरी ओनली. आल्दोनकार इज नॉट कंप्लेनिंग, इज गेटिंग प्रॉपर वॉटर. सो सोर्स अस्नोडा खरोच प्रॉब्लेम आसा की वाटेर खंय पायपलायन फुटल्यान थंयच्यान सिपेज येता हें तुमी पळोवचें पडटलें स्पीकर सर. स्पीकर सर, इवन इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी हांव जेन्ना मिनिस्टर आसलो पळय तेन्ना लोक घरा कडेन 5 लिटराच्या बाटल्यांनी घेवन म्हाका घरा कडेन उदक घेवन येयल्लें आनी तांकां तितल्या टायमा पुरता तांकां सांगलें हांवें की सगळ्यो टाकयो लीप करता म्हणून. आतां टाकयो कितल्यो तेंप लीप करतले आनी कितलो तेंप आमकां अशें उदक येतलें वॉज द क्वेश्चन. पण आतां हें चालूच आसा. आतां कितलो तेंप टाकयो लीप करता म्हाका खबर ना. डर्टी न्हय ताजी टर्बिडिटी वाडल्या. तुम्ही सांगपाक जाय टर्बिडिटी वाडल्या. उदकाची टर्बिडिटी थोडीशी वाडल्या. ओके, तेजे बॅक वॉशिंग प्रोसेस जो आहा पळय न्ही तो एक्सप्लोरेट करपाक लायला. ना डिस्कशन नाका, इट इज 0 hour मेन्शन थोडेशे. बट हांव चेक करपाक लायता. मनशाक टर्बिडिटी कळटा, साद्या मनशाक टर्बिडिटी हो शब्द क्लियर जाय म्हाका खबर आहा. पळयता ताजें सोल्युशन
on this turbidity, dirty म्हणपाक. सोल्युशन काडपाक लायता हांव सोल्युशन काडपाक लायता विशय सोंपलो. तुम्ही सोल्युशन काढूंक कशें लायतले? हांगा सोल्युशन जावचें ना, तुमकां मशिनरी आनी एक्सपर्ट हाडचे पडटले. See that proper water is given. That we are in the 21st century. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. चोरयांच्यो टोळ्यो वता वता थंय देवळां फोडटात. पावसाच्या दिसांनी चड. सोमारा फातर्प्या किटलकान्नीचें देवूळ फोडून फंडपेटी व्हेली. रातचे पुलिसांनी नदर दवरची म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन प्रश्न काढलो. मुख्यमंत्री म्हणटा पुलिसांक आदीसावन इन्स्ट्रक्शन आसा. ते रातचे देवळाच्या वाठारांत रावंड मारून थंयचे रेजिस्टराचेर सय मारूनय येतात. ही टोळी खंय CCTV कॅमेराज पयलीं निकामी करता. राणे म्हणटा देवस्थानांनी फंडपेट्यो रोखड्यो रित्यो करच्यो, चोरांची कटकट उरची ना. I rise to bring to the notice of the House fear and anxiety in the minds of the people of Kitol, Fatarpa regarding the burglary that took place in Sri Shantadurga temple at Kitol. हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन मागणी करता की ताणें मातशे इन्स्ट्रक्शन दिवचें की सेकंड टायम हें टेम्पल फोडटा किटला आनी ते लागीं घरान आशिल्ल्या कारणान ते बिकम्स ए सॉफ्ट टार्गेट. सो आय वूड सजेस्ट चीफ मिनिस्टर टू डायरेक्ट द पुलीस जस्ट टू कीप अ वॉच ऑन दॅट बिकॉज तांचे रॉबर्ट बी आसता ते रॉबर्टाक बी मातशें मुकून दिना. म्हणजे अशी जेन्ना हे गांवांतल्यान मातशें जरी कुशीन आसा खरें पूण मदींच व्हडलो गांव आसा आनी हें मातशें सायडीन आसा पूण असो प्रकार हो परत घडपाक जायना. हें मातशें हें घेवचें पडटलें. एक सामकी म्हत्वाचें हाजें सेकंड टायम जाता. पानपेटी काढल्या आणि भायर हाडून उडयल्या. द मोडस ऑपरेंटी द सेम. एक मिनिट, आय एम गिविंग अ सजेशन. आता सेकंड इन्सिडंट जाला, मे बी थर्ड इन्सिडंट वील हॅपन. एक PI इनचार्ज आहा तांकां जी टेम्पलां आयडेंटिफाय चोरूंक मेळटाय ती जावं चर्चीस चोरूंक मेळटाय ती तांकां आयडेंटिफाय करून एटलीस्ट 2-3 कॅमेरा लायन सस्पेक्ट एटलीस्ट दवरून इट इज कॉल्ड पुलिसींग वीच वील हेल्प द नेक्स्ट क्रायम. तेंच्यांनी त्या देवळाक CCTV आसल्यो. हाज्या पयलीं चोरी जाल्ली तेंच्यांनी थंय सेक्युरिटी दवरलेलो पण थोड्या दिसा दिसांनी सेक्युरिटी काडला. सेक्युरिटी ना थंयसर. ह्या चोरांनी कितें केलां CCTVच काडून व्हेल्या. बट तूं म्हणटा तशें आमी सगळ्या देवस्थान कमिटीनी बी प्रिकॉशन्स घेवप अत्यंत गरजेचें आसा. रातचो जो पुलीस वयता नायटीक एकदां वचून थंयसर सायन मारता येता बट पावस खूब मोठ्या प्रमाणात आसल्या कारणान पावसाच्या वेळार जाल्ली चोरी आसा. त्या खातीर आमी जाता तितके प्रिकॉशन्स घेता. आमच्या देवळांनी चोरी जाल्ली एकदां. म्हाका दिसता पावसाच्या दिसांनी ही जाता तेन्ना फंडपेटी मोकळी करून म्हाजनांनी ते बँकेन व्हरून उडोवपाचें. म्हणटून ताका गावतले 2 पैसे जीव दिवंक येवचो न्ही थंय. गोवा डेरीचो वादग्रस्त दुबावित MD नवसो सावंताचेर दूधकारांचो विस्वास नाशिल्लोच. आतां मुख्यमंत्र्यानूय ताच्या आड विधानसभेन केल्ले वक्तव्य पळयल्यार ताणें वेळ वगडा नासतना राजिनामो दिवचो म्हूण दूधकार मागतात. दूधकारांनी मुख्यमंत्र्याच्या भुमिकेक येवकार दिला. दूधकारांचेर परत उपासाक बसपाची वेळ येवची ना म्हूण आशा. दुधाचेर सरकारान आधारभूत मोल वाडोवचें म्हूण मागणी. पर्यायान गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा हे गोवा डेरीचे जे बोर्डान हे डिसिजन घेतलें ताका रिइन्स्टेट करपाचो आनी MD करपाचो तें सरकाराक मान्य ना किंवा सरकार ते खुश ना. खरें म्हणचें जाल्यार इतलो जो स्टेटमेंट आसा आनी तो विधानसभेच्या फ्लोरार केल्लो आसा की नवसो सावंतान इमिजिएटली त्या क्षणी रिजिग्नेशन दिवपाक जाय आशिल्लें. ही आमची पत्रकार परिशद चालू आसा पर्यंत तांची कांय इच्छा दिसना. निलाजरेपणाचो कळस आसा. हांव मागतां की ताबडतोब नवसो सावंतान आजच्या आज आमी आठवण करून दिता फक्त की ताणें रिजिग्नेशन दिवपाचें कारण ताजेर शेतकाराचो पयलींच विश्वास नाशिल्लो. आतां सरकाराचो आनी चीफ मिनिस्टराचो तोय ना. ह्या बाबतींत खरोखर स्वागत करता की एक असो निर्णय हाणें घेतला CMान घेतला की जेजेर ठोस अशें 31 तारीख पर्यंत आमकां हो निर्णय जातलो आनी फुडें आमकां ह्या बाबतीन म्हणजे हें आंदोलन किंवा अशें उपोशण करची पडची ना अशें तरी आज हांव हांगा तुमच्या माध्यमांतल्यान थंय पर्यंत पावूंक शकता. जे वायफाय खर्च चल्ल्या गोवा डेरी ते जर तेंच्यांनी कंट्रोला हाडले जाल्यार आमकां 5 रुपया देणें सामकें शक्य आसा. आमचो जो सपोर्ट प्रायस आसा जो 40% आसा तो अरावंड 70% करचो. 80% सुद्दां केल्यार जाता. आमी नॉमिनल म्हणटा कित्याक सबसिडी कंप्लीट बंद करीत जाल्यार जो कोण यूथ भितर येता ताका फाल्यां बुस्टींग मेळचें ना. सो आमी नवीन कोण येता तांचेर अन्याय कर म्हणना
पूण एक्झिस्टींग कोण आसा जेंच्यांनी ऑलरेडी सबसिडी घेतल्या ज्या फॅमिलींनी तांकां आनी सबसिडी दिवची न्ही एनिमल परचेस. आमी खंयच्यान गायो हाडपाच्यो किंवा कितें करपाचें किंवा आमची इफर्ट्स मोठी करून गायो करपाच्यो त्यो आमी करता. आमकां सपोर्ट म्हणून जो सपोर्ट प्रायस आसा तो एक्झिस्टींग आसा तो डबल करचो. मडगांवां गांधी मार्केटाकडे दोगा लेबरांची केस्तांवां पेटली. मोहम्मद जमीर आणि प्रदीप माने म्हणटात तांचे काल सांजे वाजले. प्रकरण चडार पावले. जमीरान प्रदीपाक सुरो मारलो. क्रिटिकल प्रदीपाक जीएमसीन एडमिट केला. जमीराक हॉस्पिसियोन घाला. पुलिसांनी जमीराचेर अटेम्प्ट टू मर्डर चार्ज लावन ऑफेन्स रजिस्टर केले. साळगांवची आक्याची जर सकाळी कोसळ्ळी. ही जर खंय 250 वर्सां पोन्नी. जरीचें उदक वखदी म्हूण ही जर फामाद. कशी कोसळ्ळी तें मात कळिल्लें ना. त्या वाठारांत खंय बेकायदेशीर बांदकामां चल्ल्यात. कोणें मुद्दाम कर्म केला आसूये म्हूण थळाव्यांक दुबाव. सरकारान लक्ष घालून जर परत बांदून दिवची म्हूण लोक मागतात. आख्यांतले झरीचेर वखदी उदक मेळटा अशें सगळे मानतात. हांगासर हे उदकान उदक आमचे लोकांचे लायफ लायन आनी ह्या उदकांसून लायफ सुरू जाता. आमी ह्या आतां जर फाटी साफ केल्ली जर आतां ती मोडून पडल्या. आमी मागता गव्हर्मेंटा कडेन कितें तरी स्टेप्स घेवचे आनी जर सारकी करची इन अ नॅचरल वे. जे भाशेन पयलीं आसली तेच भाशेन जे भाशेन फूल नॅचरल सिनीक व्हॅल्यू दवरून ही जर सारकी केल्ली जायत. WRDन जे स्टेप्स घेवचे तांकां सारके दिसता ते घेवचे आनी ही जर परत आसली तशी करची हें हांव मागता. हजारो वर्सां आदीं सिविलायजेशन जें स्टार्ट जालां साळगांवांत लोकवस्ती स्टार्ट जाल्या ती ह्या 2 झरी कडसून स्टार्ट जाल्या. जलस्रोत्र आहा ते हांगासून स्टार्ट आसले. जेन्ना बांयो हांगासर तळी नासली बांयो नासल्यो तेन्ना ह्यो झरी आसल्यो आनी पयल्यो लोकवस्ती हांगासर जाल्यात. हें झरीचें बांदकाम आसलें तें 250 वर्सां आदलें आसलें. आतां 3 दीस आदीं हें कोसळोन पडलें. आमकां खबर ना लोटान पडलें काय कोणी दुखलून उडयलें कित्याक सकयल बेकायदेशीर बांदकामां चालू आसात आनी हांगासरली ही वाट आसा पळय तांकां ती गैरसोयीची दिसता. ही वाट जर पॉप्युलर जायत जाल्यार तांकां दिसता की तेंचे बेकायदेशीर काम आमी चलची नात असो आमचो खूब जाणांचो समज आसा. कित्याक ही 250 वर्सांची झर आसा थोडी ती बंद आसली. 2 म्हयन्या आदीं आमी सेव सालिगांवच्या कार्यकर्त्यांनी येवन ही साफ केल्ली आनी परत चालू केल्ली आनी आतां परत पॉप्युलर जावपाक लागलेली. लोक हांगासर येवपाक लागले. पयल्या 3 दिसां आदीं मोडून पडलेली आसा. गालजीबाग पुलाचे काम सारखे जाल्ले ना म्हणून सांगिल्ले आसतनाय कॉन्ट्रॅक्टरान काम केला म्हूण हायवेच्या ऑफिसरान एक्सपोज केला. जागृत काणकोणकारान ऑफिसराक घेराव घालो. हायवे ऑफिसरान खंय पत्रूय बरयला. सेफ्टी ऑडिट जाल्या शिवाय पूल उक्तो करचो न्ही म्हूण जागृत काणकोणकारांची मागणी. शेनवारा राती गालजीबाग पुलाचो लोलये वटेचो भाग कोसळिल्लो. सांजे काँग्रेसीन पणजे हायवे ऑफिसाचेरूय घेराव घालो. तुमकां माशे काणकोण माशे ब्रिजाच्या तुमच्या इंजिनियरान एमवीआराक आनी तो कन्सल्टंट ताका नालायकाक लेटर धाडलें. ही रिंग वॉल आसा ती फिट ना अनफीट आसा अनसेफ आसा. कितें केलें दाखय कितें केलें दाखय तुमी. 1 म्हयन्या पयलीं धाडलें. मागीर मोडटरेच पडटरेच एमवीआराक तेमी सांगलें ही फिट ना अनसेफ. पळय वाच इंग्लीश वाच अनसेफ म्हूण सांगला. तुझी इंजिनियरान ताका सांगला ह्या दोनूय तुजी इंजिनियर काणकोणच्या जेईन सांगला अनसेफ म्हूण. तुजो कॉन्ट्रॅक्टर तुमकां आयकना. तुमचो कॉन्ट्रॅक्टर तुमकां आयकना. पेमेंट कितें दिलें तुवें भरून अजून काय करपाचोच ना ताका. कितें केलें तर आमी ताका आतां ब्लॅक लिस्ट करतले. आतां ताका ब्लॅक लिस्ट हे बाबा तुमच्या PWD या आनी ट्रॅक्टर समज जर डिस्कस जाला तुमकां पगार कितें दिता. पगार कितें दिता तुमकां असेंब्ली करपाची आमी. तूं एक तूं रावात ते तुमी बेर लिस्टान काडटले काय ना इतल्यान पयलीं सांग. आमी एक्शन सेफ ना म्हणून सेफ ना म्हणून सेफ ना म्हणून तुम्ही काय एक्शन घेऊ नका. आमी तेका पयलीं सांगलें ए सेफ ना म्हणटा तूं पळय न्ही पूण टायम टू टायम वयत करता. कुदाक करता ते 19 स्टॉप केला. तुमची कन्सल्टन्सी किती म्हणटा राण्यान किती कन्सल्टन्सी तुमगे उरली. तुमकां पावर किती आसा तर ऑथॉरिटी इंजिनियर आसता. ऑथॉरिटी आसा मागीर तेणी केला न्ही लेटर. अरे बाबा तू किती उलयता. लेटर करून कितें जालें. लेटर करून काम कंटिन्यू उरलें. काम कंटिन्यू करता तशें करपाचें आसलें. आनी काल पडली म्हण सांग तूं तें नाल्यार तें तशें वचपा आसलें मरे वयर.
हे आतां पळय बांदले आसा तेजे टोटल म्हाका ऑडिट जावपाक जाय, इन्स्पेक्शन जावपाक जाय आनी जो पर्यंत फिटनेस सर्टिफिकेट सारकें मेळना तो पर्यंत ह्या हेजेर वाहतूक करपाक दिवपाक जायना. की तुजें जें काम केल्लें आहा तें प्रॉपर ना, इट इज नॉट सेफ. तरी आसतना ताणें काम कंटिन्यू केलां आनी ताणें हो इन्सिडंट काल जाला. सो आतां आमी सांगपाक सोदता की ताणें जर आपलें काम आतां स्टॉप ताणें करूं ना जाल्यार तें खंय तरी गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीन करचें. गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीनीय करूं ना जाल्यार तें आमकां पब्लीक म्हणून करपा पडटलें. ते अनसेफ फूड PWDचे येईन जेईन रिपोर्ट केल्लो, पूण हांगा कितें जालां की येई जेई आसा पळय हे कॉन्ट्रॅक्टर आयकनात आनी ते कितले तरी येईन जेईन सांगले की हे सारकी ना, सबस्टँडर्ड आसा, तरी आसतना ते तांगेले करपाचे ते करतात. वास्को न्यू वाड्यार उटंगराच्या बुट्टी मारून घरांक उदक घुसले. पालिकेन मान्सून पूर्व कामां करूंक नाशिल्ल्यान ही परिस्थिती जाल्या म्हूण लोकांचो आरोप. मोठो पावस आयलो काय रस्तो तुंबता आनी घरांनी उदक घुसता. तांबे, बादल्यो, डबे घेवन घरांतले उदक भायर काडपाची लोकांचेर पाळी. पाणी रुकताय पळय घरान येयले आमच्या तिनूय घरांनी आमच्या पाणी येयला. एक दोन गटार काढलेले तो फाटलो गटार काढून राजाने धा पावस सांगले, राजाने तो पोचको ना अजून. आयज फक्त पाणी सगळं पाणी कित्याक भरला पावस पडत घरात पाणी येयला आणि माती हाडून मातयेचो पान घातला झाडांनी प्रवास ना गटर बी साफ करनासले. मजगती मोठ्या पावसाक लागून मडगांवां पोन्न्या मार्केटा लागीं ओल्ड कामारा बिल्डिंगे लागचो रस्तो उदकापोंदा गेलो. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक आनी सावयो डायस. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.